बाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं. सगळ्यांकाई नमस्कारो. लता नायक मैसूरांतू 9वा क्लासाचे विद्यार्थी जावन आसा. ती तुमगेल मुखारी एक योगा फ्लो प्रेजेंट करता आसा. सुरवेरी पद्मासना आणि पर्वतासना. हें एक मेडिटेटिव पोस्चर आमगेल्या मनाचे स्ट्रेस आणि टायर्डनेस उणी करूक मस्त सहकारी जाता. नेक्स्ट वज्रासना. वज्रासनाक आमी एक डायजेस्टीव पोस्चर म्हणून म्हणटाची. हें आमी दिसाचे खंयचेय टायमारी कोर येता. हाजे निमित्त आमगेल्या जीर्णक्रियेक सहकारी जाता. मुखार सुनू शशांकासना. रिलॅक्सिंग पोस्चर. आमी आसनाचे मध्येंतू सनच एक विश्रांती घेवच्याक शशांकासना करताची. मुखार सुनू मार्जाल श्वास व्यायाम. हाका आमी स्पायनल स्ट्रेंथा खातीर कोर येता. ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करचे निमित्त आमगेल्या फाटी बँडाक मस्त शक्ती मेळटा. नेक्स्ट चतुरंग दंडासना. आमगेल्या पोटाचे बोज्जू उणी करूक पांयाक भुजाक शक्तिवर्धनक चतुरंग दंडासना सहाय करता. नेक्स्ट साष्टांग नमना. हाजे निमित्त आमगेल्या देहाचे बॅलन्स चड जाता. मुखार सुनू धनुरासना. धनुरासना आमगेले पोटाचे डायजेशन चड करूक आणि स्पायनल कॉर्डाचे शक्तीक आमगेल्या सगळे अंगाच्या ब्लड सर्क्युलेशनाक सहायक जाता. मुखार सुनू शलभासना. आमगेल्या कुर्टाक आणि जंगेक शक्ती आणि बॅलन्स पोस्चर शलभासना. मुखार सुनू ऊर्ध्वमुख श्वान. लोअर बॅक पेना निमित्त आराम जावचे खातीर ऊर्ध्वमुख श्वान मस्त सहकारी. अधोमुख श्वान श्वासकोशाचे शक्तिवर्धनेक अधोमुख श्वान मस्त परिणामकारी जावन आसा. मुखार सुनू रिलॅक्सिंग आकुंचित भूधर वपास शशांकासना. नेक्स्ट आनंद बालासना. सन चेरडुवान बशीत आशिल्ली पोस्चर रिलॅक्सिंग आणि आमगेल्या कॉन्स्टिपेशन इनडायजेशन प्रॉब्लेम खंयचे आसल्यार ताजे क्यूर करूक आनंद बालासना फॉलो करूं. नेक्स्ट वपास आमी वज्रासनाक येताची. मेडिटेटिव आणि डायजेस्टीव पोस्चर वज्रासना. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. भारत माता की जय. भू नमना. पूरा जनांकै धन्यवादो. नमस्ते.